सोडवूना येतलोकेना bójcia tata Jezu amco soडवूना येतलोकेना bójcia tata Amci osom Twój móc skarbat Lema mój nigdy ubarpat Zogan zamka pakat morun Nowy odcinek żywot dorpat Jezu amco soडवूना येतलोकेना bójcia tata Jezu amco soडवूना येतलोकेना bójcia tata बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं भावा भयणीनो देवाचो मोग आमचे ठाय सासणाक तोखता तसलो पातोक आमकां जेजू बऱ्या गोवल्याच्या हिंडाथावन पयस काडटा पूण जेजू आमचे सोदीक येता आनी नव्यान आपल्या हिंडांत आमकां एकठांयता आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय देव आमकां सोदूंक येता पातोक सोडून ताका मेलुया ह्या मिसा बलिदानान भाग घेतना देवाची दया कोणवालाय आनी मोवालाय वळखून घेवन आमचें पातोक सोदूंक आनी ताचे सोशी पोत्तून येवंक आमकां देवाची कृपा मागुया आणि पवित्र मिसाचे भेट म्हजी आनी तुमची दोनी देव मानून घेवचे खातीर आमचे पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सोर पदवीतात देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार दिव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया देवा सगळ्यांच्या रोशनारा तुजी सोडवून समेस्त मनशां खातीर म्हूण तुवें परगट केलाय ही सोडवून दिवंक येतल्या तुज्या पुताच्या जल्माची मोहिमा भोगूंक संतोशान आमी तयार राव अशें कर
हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हजे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजाल्याच्या काळजा कोडे उलोयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे चाकरीचे दीस सोंपले, तिचे पातकांचे फारीकपण जाले. सगळ्या तिच्या खोटेपणाक सरेस्पराच्या हातांतली रुपेट खास तिने भोगली. एक ताळो आड्डोता, अरण्यान सरेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीत राजमारोग करून दवरात. सगळी फालकी बरोवन यो दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडू दी. सगळी उंच खडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचे मैदान जावं दी. तेन्ना सरेस्पराची मोहिमा परगत जातली आनी आख्या मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सरेस्पराच्या तोंडांतली. एक ताळो हुकूम दिता, परगट कर, आनी हांवें प्रतिपाल केलो. कितें परगट करूं? आख्खे मनशाकूळ म्हणल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सरेस्पराचो स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता, पूण देवाचे उतर सदांच तोखता. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर सोडून वच. जेरुजाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार, भिरांती विणे बोब मार. सुदाच्या नोगरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय, सर्वेस्पोर आपले पोदवेन येता. आपल्या बोलान सगळ्या आपल्या हातान कोत्ता. जैताचे इनाम ताचे बराबर येता. ताच्या जैताची सगळी चिनी ताच्या फुड्यांत वेता. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंदुल्यांक उखलता. तांकां आपले खाकेक मारून वता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवंक तो येता. पोतून म्हणुया, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवंक तो येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोर गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वड काडात नांव देवाचें, परगोटात तारोन ताचें. जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवंक तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगळ्या पोरसांक कळयात, ताची कोत्ती विजमिता. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचे ताचे इतले बें दवरचें. जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवंक तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रानू गाजोवंक सांगात. तांचे थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. सोर सगलो आनंद भोगूंक
उलासूं आखो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकून दी तांचो गुणगुण. जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवंक तो येता. फॉलां सोयत पिकाल जमीन, बिरकुटूंक आनंद बरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटूंक खुशाल बरीत. मनसुबी प्रितुमेची सगली नीत संवसाराची. पोरजांची कोरच्याक जोडटी, परमेश्वर हो पळय येता. जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवंक तो येता. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सोमयाचो दीस लागीं पावला. पळय, आमची सोडवण करूंक तो येता. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. माध्यवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somya. जेजून आपल्या सेंसाक म्हळें, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सांडून इनांतली पेल्यान सोल्ल्या तिका सोदूंक वेचना. आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्यांतल्या भितरलो एकलोय इबाडलोलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या दिसाचो विशय देव आमकां सोदूंक येता. पातोक सोडून ताका मेळूंक वचुया. देव आमकां सोदूंक येता. भावा भयणांनो, कोण तो देव आनी कित्याक सोदता? कित्याक मनीस ताच्या सारक्याचो रोचलोलो आनी देव आपणाचें रिफ्लेक्शन आपणाच्या सारकेलें मनशाच्या जिवितान सदांच पळयतालो आनी देव संतोसतालो. पूण जेन्ना भावा भयणांनो मनीस पातक कोत्ता, पवित्र पुस्तक सांगता तो कोर्सोरोन गेलो, लिपून रावलो, दुसऱ्या उतरांनी काळोख जालो आनी देव आपणाचें रिफ्लेक्शन पळोवन गोंदळ जालो. कित्याक काळोखान रिफ्लेक्शन दिश्टी पडना. ह्या खातीर बाबा भयणांनो देव चुचुत्ता. देव सोदूंक येता. आदां खंय आसाय? काळोखान दिश्टी पडना पूण आवाज घेता. कित्याक आदां अपुरबायेचो देवान रचलोलो. ही अपुरबाय बाबा भयणांनो परतून दाखयता आनी म्हणटा, काळोखांतलो हांव तुका उजवाडान हाडटलो, म्हज्या पुताक पाटयतलो,
उजवाडान तुका बोरच्याक असली ताची काकूत मनशा कोळा सोबे दिश्टी पडटा. देव मनशाक सोदूंक येता. आनी आयजूय भावा भयणांनो हें दुसरें वाचप सांगता. देव बरो गवळी शेळयांची जतन घेता. एक शेळी सांडली जाल्यार तिका सोदूंक वता. वालिनी घुस्पायलेली सोडून काडटा, सोडयता, तिका खानार मारता आनी भावा भयणांनो अदीक खुशाल जाता. असलो देव. भावा भयणांनो दिसाच्या दिसाक असली काकूत मिसाच्या बलिदानान पातक्या सोवें पगळत आसा. आमी मिसाक येता जाल्यार सांडलेलीं कशीं येता ताची काकूत मागपाक. आनी मिसाचे सुरवातेक बाबा भयणांनो आख्खी परजा पाद्री लेगून वड्ड्यार हात मारून म्हणटा सायबा हांव पातकी. सोमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. ताची काकूत आमी मागता. पातकी कशें मिसाचें बलिदान पातक्यां खातीर पातक्याचें बलिदान तें. भाग्यवंतांक मिसाचे बलिदानाची गरज ना. आमी पातकी देखून मिसान भाग घेता. सायबा आमकां बोगस. पूण मिसाच्या शेवटाक भाग्यवंत कशें नो सोडलेलीं मनशां कशीं आमी परत वचूंक गरज. कुरपेन भरून वचूंक गरज. ह्या खातीर भावा भयणांनो मिसाचें बलिदान इतलें ताचें काकुतीचें बलिदान तें. एक एकलो हांव आनी तूं ताची काकूत मागून ताचे काकुतीन फुगलेले जावंक जाय. फुगलेले जावंक जाय. तर भावांनो आनी भयणांनो ह्या दिसांनी आमी हांगासर आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराची आमी एक्सपोजिशनान आसा. वखतो काळ काकुतीचो काळ. हो तो काळ म्हजें पातकी जिवीत ओळखून घेवपाचो काळ. हो तो काळ बक्षणे मागपाचो काळ. हो तो काळ ताचे काकुतीन रमपाचो काळ. आनी हे भाशेन भावा भयणांनो हे ताचे काकुतीन हांव आनी तूं फुगलेले जावन आमची नवसरणी जावंकूच जाय. ह्या खातीर आमी हांगासर जमा जाता. सायबा आमकां नवसरलेले कर. एक एक मिसाचें बलिदान म्हाका आनी तुका नवसरणेचें बलिदान तें. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां म्हाका आनी तुका नवसोदता. परजेन हाडलेलीं दानां उंड्याची आनी सोऱ्याची हाचे वयर बाबा भयणांनो देवाचो मुनियारी म्हणटा सायबा परजेन हाडलेलीं दानां तुज्या पवित्र आत्म्यान पाठय ह्या दानाचेर. आनी दानां तुज्या पुताच्या मांसान आनी रक्तान बदल. तेदे वेळार बाबा भयणांनो स्वर्गीचो बाप स्वर्ग उमटिता आल्ताराचेर. पवित्र आत्म्यान पाठयता. परजेन हाडलेलीं दानां बदलता आपणाच्या पुताच्या मांसान आनी रक्तान. हे भाशेन तर बाबा भयणांनो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मांसान आनी रक्तान बदलता पवित्र आत्म्याच्या बळान. आख्खी परजा मिसाच्या बलिदानान हाजीर जाता. इतली परजेच्या जिवितान पवित्र आत्मो फिराव घेता आनी नवसरता.
भावानो आनी भयणानो, एक एक मिसाचे बलिदानान आमी पातकी कशे भितर सोदता ताची काकूत मागता आनी न्हू सोडलेली मनशां जावन परत वेता. हे देवाचे काकूत बाबा भयणानो, ह्या दिसांनी ताचे काकुतीन फुगलेले जावया, ताची आमची नोसरणी करुया, तेन्ना की मिसाचें बलिदान म्हाका आनी तुका फायद्याचें जावन आसा. तर हेंच मनान धरून सायबा आमकां बोगोस आमकां सोदूंक येताय तो आमगे पातक सोडून तुका मेळूंक आयतें कर म्हूण आयच्या मिसांत मागुया. आतां आमची मागणी आमच्यो गरजो दोनूय देवाक थाव्यो करुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन पोरजे सोवे उदीक करून वायट जिवीत जियोतल्या सोवे आपलो हुस्को आनी मोग दाखोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सेवे चाकरीच्या मनान आनी भेदभाव करिनासतना समाजांत नीत, शांती आनी एकचार बांदूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी सगळे वायट सोडून दिवंक दर दिसा जागृतायेन जेजू भेटूंक फावो ती काळजा मोनाची तयारी करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. आमी सगल्यांनी देवाचो शिममेर नासलेलो मोग आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी जिविताचे वागणुकेंतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. हो मोगाळ बाबा, भावार्थाची मागणी भावार्थान भायर सोडली तुका थावी केल्यान. तरी आसतना जोमास आसले पोरजेचे एक एक काळजान आसलेले मागणे तुका सायबा उबारता. ह्या आमच्या मागण्यांक कान दी आनी सायबा एकाची गरज शांती पावय म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Bangal kolu, shok dai tu eka sutra,
म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें हें सकाळचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या पुरो म्हूण मागुया. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, खालत्या काळसान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ठाई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक थारोवणाचें दार आमकां उखडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोड दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंचीन. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी साशणीक कोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पर घोट होया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी फेराव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे शागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय संगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजू आमचे बराबर आनी आमच्या सांगाताक आसा. ह्या जेजूक बराबर आनी सांगाताक घेवन जेजून शिकयलेलें मागणें आपुरबायेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्ब पातकांतलें सुटोय आनी सोर्ब आकांतांतलीं वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक प्रिती मोगाची शांती पाठवया. संसाराचे पाप केले आमची काकूत कोण, आमची काकूत कोण. देवाचे शेल्ये, देवाचे शेल्ये, संसाराचे पाप केले आमची काकूत कोण, आमची काकूत कोण. देवाचे शेल्ये, देवाचे शेल्ये, संसाराचे पाप केले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो तो जेजू आमच्या जिवितान भितर सरता. आख्खो दिसभर म्हाका सांगात करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मांत ताणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कुमन्यां घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यां घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे तानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesu Maria Gloria, Jesus Sadi Polia, Sorgi tanto Deuloi, Zoru Matailoi, Jesu Maria Gloria, Jesus Svadik Bolia, Sorgita tu Deuloi, Zodu Magailoi, Bole Audisheli, Duca Sukol Geni,
haven tuka em kona watoli isai muradali. आमचो सुमी आमच्या काळजांत आयला. आपले कुरपेन ताणें आमकां बोल्ल्यात. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपया आनी ओगेपणान ह्या व्हरत्या देण्या खातीर ताका आर्गां दिनवास दिवया. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जानवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोक आमकां शिकोय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आयज मिसाची भेट समारंभलेल्या पाद्री सावियो देसोजा हाका आनी उकासयेच्या फिरगोसकारांक आनी बलिदानांत वांटो घेतलेल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, सांजे 3:30, 5, 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 3:30चे मीस समारंभात CCR कॅथलीक कॅरिझमॅटीक रिन्यूअल. आयज भोवश्रेश्ठ ऑजवल कार्डिनल ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. Today His Eminence Oswald Cardinal Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. फाल्यां 12:15 कोंकणी भाशेन मीस जातलें जें Our Lady of Lourdes स्कूल उतोड्डा समारंभात. डिसेंबराचे 13वेर मद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप भोवमानेस जॉर्ज आंतोनीसामी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 13th of December, Most Reverend George Anthony Same, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. ह्या दिसांनी डिसेंबराचे 4 तारखेर जानेराचे 5 तारखेर पर्यंत एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेंत लिटर्जिकल डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत तुमी घेवच्यो. ह्या पुस्तिकेचें मोल 20 रुपया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पृथ्वीदात थीव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागिवोन फ्रांसीस शावेराक मागणें.
बागिवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता सोनेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतेन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्रात्म्या सवे बापाक वाकाणटा आमेन